नव्या लसणीचो हंगाम सुरू झाला. ताका लागून लसूण सवाय जाल्या. 1 किलो लसूण आता 200 ते 250 रुपयांनी बाजारात विकतात. लसणीचे दर सवाय जाल्ल्यान देशभरात जेवणात लसूण वापरपी कुटुंबांनी समाधान उक्तायला. हाली लसणाचे दर वाढतूच असताना मदींच लसूण सवाय जाल्ल्याचे कळटाच देशभरांत लोकांनी समाधान उक्तायला. आता नव्या लसणाचो हंगाम सुरू जाला. ताका लागून देशांतल्या बाजारांनी लसूण येवपाक लागल्या. 15 दिसां पयलीं 1 किलो लसणाचे दर 400 रुपया आशिल्ले. नवी लसूण बाजारांत येवपाक सुरू जाल्ल्याक हो दर आतां देंवला. किरकोळ बाजारांत 1 किल लसूण आतां 200 ते 250 रुपयांनी मेळटा. आदीं हो दर किरकोळ बाजारांत 1 किलोक 400 रुपया आशिल्लो. पाव किलो लसणाचे मोल 100 रुपया मेरेन आशिल्ले. नवो हंगाम सुरू जाल्या उपरांत देशांतल्या बाजारांनी सदांच सुमार 20 ते 30 टन लसूण येता. ताका लागून देशभरांतल्या जेवणात लसूण वापरपी कुटुंबांनी समाधान उक्तायला. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना अंजुनकर.